नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फुडल्या 2 वर्सां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय क्षमतेन जातलो सुरू। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाच्या म्हापसा लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार सभे वेळार विधान। काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप बँक लुटारू जाल्यार दक्षिण गोंयचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस संविधानाचो अपमान करपी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो काँग्रेसीच्या दोनूय उमेदवारांचेर सणसणीत आरोप। नीट परीक्षे खातीर फोंडे केंद्रांचे कुंकळ्ळेच्या एनआयटीच्या नव्या इमारतीत स्थलांतर। 5 मेक नीटाची परीक्षा जातली कुंकळ्ळे। भाजपाचोच मतदार भाजपाक मतदान करपाक निरशेला। काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी शशी थरूरांचे विधान। संविधानीक नदरेंतल्यान राजकारण करपाक काँग्रेस दिता महत्व, शशी थरूरांचे म्हणणे। उत्तरेंतल्या पुलिसांक दक्षिणेत आनी दक्षिणेंतल्या पुलिसांक उत्तर गोंयांत पोस्टल मतदान सक्तीचे। वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून पुलीस मतदारां मदीं बोवाळ। मतदान करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक मतदान केंद्रांतल्यान परतून धाडिल्ल्यान गोंधळ। आणि गोंयांक देशांतली उत्कृष्ट वेडिंग डेस्टिनेशन सुवात म्हणून नामना दिवपाचे प्रयत्न। पर्यटन संचालक। आता खबरो विस्तारान। रमाकांत खलप हे बँक लुटारू। म्हापसा अर्बन बँक दिवाळखोरीत दिवपा आदी स्वताचे आनी आपल्या सोयऱ्यांचे पयशे सुरक्षीतपणान काढून घेवन बँकेच्या हेर ठेवीदारांक खलप आनी लुटले असो सणसणीत आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हापशा अमित शहांच्या लोकसभे प्रचारा वेळार सभेत केले। काँग्रेसीन देशाक लुटले आनी आता उत्तर गोंयांत बँक लूट करपी रमाकांत खलप हांकां लोकसभा वेंचणुकीची तिकेट जाल्यार दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस हो भारतीय संविधानाचो अपमान करपी मनशांक काँग्रेस तिकेट दिल्या। हाच्या वेल्यानूच काँग्रेसीची मानसिकता कळटा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। गोंयांत 35,000 कोटी पेक्षा चड कामां जर केन्ना जावपाक शकली आसत जाल्यार ती डबल इंजिनच्या सरकारात, नाल्यार तांचेय डबल इंजिन सरकार आशिल्लें। तांच्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय आशिल्लें अरे एक सुद्धा प्रोजेक्ट गोंयांत करूंक ना, एक सुद्धा स्कीम गोंयांत लावंक ना। तांच्यांनी सांगची जर गोंयांत केन्ना स्किमी सुरू जाल्या आसत जाल्यार त्यो मनोहरभाई पर्रीकरांच्या सरकारात। गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, प्रत्येकाक प्रत्येक येवजण जर केन्ना मेळ्ळ्या आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त मनोहरभाई सरकाराच्या कार्यकाळात, बीजेपीच्या कार्यकाळात, डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात। उत्तरेत उबो केल्लो बाब रमाकांत खलप जो बँक लुटारू आसा, म्हापसा अर्बन बँक ज्या म्हापसा शहरात आमी आसा ती बँक जर कोणी लुटले आसतले जाल्यार ती सामान्य मनशाक जर कोणी त्रासान उडयला आसत जाल्यार तो रमाकांत खलप। आणि त्याच बँक लुटारूक परत एकदा तिकेट दिल्या। आणि म्हाका खबर आसा 1,50,000 लोकांचे शेअर होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या। 3.5 लाख लोकांचे अकाउंट होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या। आणि 60,000 जे एम्प्लॉईज असोसिएशन हांचे 1 कोटी रुपया अडकल्या। अरे स्वतःचे फक्त 25,000 रुपया बँकेत दवरपी आणि आपले आणि आपल्या सैरादारांचे पैसे बँक लुटच्या पैकी काढून घेवपी कोण आसा? रमाकांत खलप आसा, जाणे या गोंयाक लुटलेले आसा। नीट परीक्षे खातीर फोंडे केंद्रांचे कुंकळ्ळेच्या एनआयटीच्या नव्या इमारतीत स्थलांतर केला। नीटाची परीक्षा आयतारा 5 मे दिसा कुंकळ्ळे जातली। गोंयांतल्या 5 ते 6 केंद्रांनी ही परीक्षा जातली। फकत फोंडेचे केंद्र बदलले तेन्ना परीक्षा दिवपाक येवपी विद्यार्थ्यांनी फोंडे वचचे न्हय अशें आवाहन एनआयटीचे संचालक ओम प्रकाश जयस्वाल हांणी केलां। As you know, NIT Goa recently shifted to its new campus. Since last 14 years, we were at Farmagudi Ponda campus. Okay, and when we were in Ponda campus, we have conducted NEET. We were one of the NEET center. NEET exam is conducted by National Testing Agency (NTA). Okay, so they do all the logistics. Okay, in Goa there are total 6 to 7 or even more than that centers. One of them is NIT Goa. Now, what is our apprehension? Typically, if suppose one NEET candidate comes from Karwar, gets down at Kadamba bus stand and tell Autowala that please take me to NIT Goa. Inadvertently, a fellow may take him or her to Ponda campus. That should not happen. That is why we are taking your help to please publicize this, that now NIT Goa is at Kamkoliam
all NEET candidates should go to Kankolem campus. That is the basic this thing. Inadvertently, nobody should reach to this campus. Okay, that is the main aim of this. Okay, that now whoever has got NIT Goa as the test center for NEET exam on 5th May, they should go to Kankolem campus. We are not operating at our Ponda campus. So our request to you is that please publicize this as much as possible. Okay. Inadvertently also what happens if suppose typically people go to their relative's place one day in advance and next day relative will take them to the local center. So NIT Goa means Pharmagudi. That is the impression last 14 years we have. That should not happen. That is why we thought that we will take your help so that you can publicize it as much as possible to all the candidates of Goa. देशातलो भाजपाचोच मतदान भाजपाक मतदान करपाक निर्शेला. ताका लागूनच देशभरात मतदानाचो टक्को देंवता. हे फावट न्यूट्रल मतदार मतदान करतले अशें विधान काँग्रेसीचे वरिष्ठ राष्ट्रीय फुडारी शशी थरूर हांणी केला. Districts that voted, Rajasthan, UP, MP, many districts have voted. The feedback is, number one, absolutely no enthusiasm for the BJP, a lot of indifference and even apathy on the part of regular BJP voters. Many of them have not gone to vote. Percentage of poll has dropped in those areas, and a lot of receptivity to the idea that the time for change is here. If you are so afraid that you want to put one of your opponents away, he might campaign in 2 states and do you damage, then that means you are really, really very much in fear. And that's I urge the BJP, daro mat, as Rahul Gandhi likes to say, daro mat. And what I don't understand is how the voter of Goa can have any respect for people who have so little respect for themselves and for their relationship with God. I mean, it really is shocking, isn't it, that you would actually swear and then break your promise as if it didn't mean anything to you. So my own view on this matter is, if people have the courage of their convictions, then they have every reason to resign. But they should have no reason to take the benefit of election on one set of ideologies and practices and votes, and then go off and support the opposite side. That is truly surprising. The anti-defection law, one of the flaws is not so much the way the law was written, which I know can be improved, but also the implementation. Under BJP rule, for the first time, we've seen speakers sitting indefinitely on disqualification requirements, right? फुडल्या 2 वर्सां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलां. 4 जुना उपरांत देशांत काँग्रेस धुंडो यात्रा सुरू जातली. हातूंत राहुल आनी प्रियंका ही कुशीकूच उरली. आतां काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचोच बळी वतलो असोय थोमणो अमित शाह हांणी काँग्रेसीक मारला. तशेंच गोंयचो भुरगो काश्मीरा खातीर बलिदान दिवपाक तयार आसा अशें अमित शाहाचें म्हणणें. खरगे साहब, आप 80 पार कर गए, मगर इस देश को, गोवा को नहीं जानते हो. गोवा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार. 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल देना, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ने वाली. और खरगे साहब को लगता है कि ठीकरा राहुल बाबा पर फूटेगा. मैं अभी से बता देता हूं खरगे जी, ये भाई बहन को कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी बलि चढ़ने वाली है. मेरी बात याद रखना, या मेरी बात याद रखना. यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से पूरा माइनिंग बंद पड़ा है. मैं आज, ये प्रमोद हमारा थोड़ा शर्मिला आदमी है, आपको नहीं बताएगा. 10-10 बार यहां से सभी को लेकर दिल्ली आया है, मेरी ऑफिसों के चक्कर काटे हैं. हम दोनों साथ में प्रधानमंत्री के पास गए और माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हो गया. 8 ब्लॉक आवंटित भी हो गए, एक में माइनिंग भी चालू हुई. और मोदी का गारंटी सुन लो, 2 साल में गोवा का पूरा माइनिंग इंडस्ट्रीज पहले की तरह धमधमाट कर चलने. दक्षिण गोंयांत वेंचणूक ड्युटेचेर आशिल्ल्या उत्तरेंतल्या पुलिसांक दक्षिणेंत जाल्यार उत्तर गोंयांत ड्युटेचेर आशिल्ल्या दक्षिणेंतल्या पुलिसांक उत्तर गोंयांत पोस्टल मतदान सक्तीचें केलां.
वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून पुलीस मतदानामदीं सकाळी बोवाळ जालो. मतदान करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक मतदान केंद्रांतल्यान परतून धाडिल्ल्यान गोंधळ निर्माण जाला. लोकसभा निवडणुकी खातीर पोस्टल बॅलॉटिंग चालू आसा. म्हणजे 3 मे ते 5 मे ह्या 3 दिसां मदीं जे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जांकां इलेक्शन ड्युटी आसा, जावं जांकां जे एसेन्शियल सर्विसीस आसात, पोलीस आसतले, डॉक्टर आसतले, फायरमॅन आसतले, ह्यांच्या अशा ऑफिसरांक 3 मे ते 5 मे ह्या 3 दिसां मदीं पोस्टल बॅलॉटिंग आसा. पूण ह्या मदीं एक गोंधळ जाला तो म्हटल्यार एका निर्णयाक लागून. निवडणूक आयोगान एक निर्णय घेतला की जो मनीस ज्या जाग्यार रावता त्याच जाग्यार वचून वोटींग करपाक जाय. आतां जाला अशें की पोलीस कर्मचारी जे आसा त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्यो कांय ड्युट्यो ज्यो आसात त्यो नॉर्थान रावपी पोलीस जे आसा तेंच्यो ड्युट्यो सावथ गोंयान पडल्या आनी सावथ गोंयान जे पोलीस आसा तेंची ड्युटी नॉर्थ गोंयान पडल्या. आनी जेन्ना आयज 3 मे ह्या दिसा ते स्वता पोस्टल बॅलट करपाक मतदान केंद्राचेर गेले लागच्या, तर तांकां परतून धाडले गेले. हेचें कारण म्हटल्यार सावथ गोव्याचे जे पुलीस कर्मचारी आहा जे नॉर्थान ड्युटेक आहा तांकां अशें सांगलें गेलें की तुमी सावथान वचून वोटींग करा, आनी जे नॉर्थ गोव्यान जे पुलीस सावथान वोटींग आसा ड्युटेर आसा तांकां सांगलें की तुमी नॉर्थ गोव्यान वोटींग करा. तो मातसो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा आनी ह्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयान पुलिसां मदीं हो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा. आतां हेचेर कितें निवाडो येतलो आनी हेचेर कितें जातलें हें आमी तुमकां सांगितले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिनान घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयचोच नाकात, रोखडीच मेळया. पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. विसा उपरांत परत एक फावट येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरांकडे. पर्यटन खातें गोंय राज्याक देशांतलें उत्कृश्ट वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करपा खातीर पावलां मारता. ह्याच प्रयत्नाचो एक भाग म्हणून गोंय पर्यटन खातें 7 मे साकून जयपूर जातल्या ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल बाजारांत सहभागी जावपाचें आसा. ह्या इव्हेंटांत पयल्या दिसा खासा डेस्टिनेशन वेडिंग भर दिवपी वेड इन इंडिया एक्सपो जातलो. हातूंतल्यान गोंयांक भारतांतलें एक सगळ्यांत लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून फुडें हाडपाक आमकां संदी मेळटली अशें पर्यटन संचालक सुनील अचिपका हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. गोंयाक भारतांतलें नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन करपा खातीर पर्यटन खातें रोखडेंच वेडिंग डेस्टिनेशन धोरण गोंयांत लागू करपाचें आसात. हें धोरण तयार करपाचें काम चालू जालां. धोरण पास जाल्या उपरांत गोंयांत डेस्टिनेशन वेडिंगांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणांत वाडटलो, कारण डेस्टिनेशन वेडिंग करतल्यांक खूब सोंपेपणां येतलीं अशी माहिती पर्यटन संचालक सुनील अचिपका हांणी दिल्या. फकत अमूक फी फारीक करून कोणूय बाकीच्या कटकटी शिवाय गोंयांत डेस्टिनेशन वेडिंग करपाक शकतले अशें तांणी सांगलें. Goa Tourism Department is participating in GATB. Their main theme is to promote India as a wedding destination. As part of this initiative, Goa Tourism Department also is preparing the draft Wedding Goa policy, and it is under preparation. So once it's laid out, then we'll inform to the media and other friends. So apart from that, we know that Goa is a preferred destination for wedding, and many weddings are happening, and we are in the process of gathering information from various stakeholders,
MICE tourism operators, all those things. So our objective is how to promote Goa as a destination wedding capital in India. Thank you. What are the advantages of Goa for as a wedding destination? Because we have our own strength is coastal area. So a lot of people wants to come over here and celebrate their weddings in beaches. So we want to leverage that existing thing, and our objective is to make it as a plug and play sort of thing. For example, whosoever wants to celebrate their wedding, they can pay the fee and they can celebrate, then they can without any hassles. So that's what we are trying to improve that thing. So there will be less hassles for the people. Yes, more we need to streamline the existing thing and simplify the entire process. That's how we are working, tourism department. And also, I think infrastructure, good 5-star hotels, so that is also an advantage for. Yes, we have already existing infrastructure is good, so that's why so many people are also preferring. So we want the government under new policy, we want to improve the existing scenario. So after that, you expect to get more business, more weddings? Yes, that is expected. Is once we formulate that, simplify the procedures, then we expect more number of weddings happening, and we will promote in a big manner to generate revenue for the state. The main segment which is growing all across India is MICE plus weddings, that is meetings, incentives, conferences, exhibitions and weddings. And it is a good step to take. It's good that they're thinking along these lines. Lots of people are having more events, and Goa is ideally placed. I think the Prime Minister has made a call, asked more Indians to celebrate weddings in India, and so it's a good step. However, with weddings, there is an issue with licenses. If you're having an outdoor event, there are a lot of licenses. I think you need to start with, you need a fire NOC, you need PWD, you need electricity, you need beach clearance. If you're doing it on a CRZ clearance, you need tourism department. Then you might need a local body, and after that you go to the collector. So some of these licenses, single window system. Yes, so they're like for film locations now you have an app through which you apply through SG one window, and it goes to all departments, and departments revert. The CM has been very positive on this also. He's looking at how to do it, and we hope this logjam gets cleared for the industry. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आता घेऊया एक ल्हानसो इसो फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळया. आमका मेळा डबल इंजिन तो रात साथ दिल्या मोदीन दिसना फुडली वाट कठीण नवी उर्बा दिल्या प्रगतीन सपना जाल्या खरी गोंयकाराची फळां आज लाभल्या कष्टाची काय गरज ना भिवपाची आसा गॅरंटी मोदीची मोदीन नवी दिशा दाखयल्या एकजुटान आज उदरगतीक फुडें सरुया दाखोवया की आम्ही सगळे मोदी परिवार निवडून हाडूया 2 खासदार अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार ह्या वेळार 400 पार परतून एकदा मोदी सरकार चल 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 परत कमळ फुलोया चल 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 परत कमळ फुलोया चल 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 परत.
विसव उपरांत परत एक फावट येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडे. परवरे संजय स्कुलाच्या 12वेच्या विद्यार्थ्यांचो निकाल अंदू वर्सा 100% लागला. संजय स्कुलांच्या तीनूय केंद्रांनी मिळून 32 विद्यार्थी 12वेच्या परीक्षेक बशिल्ले. 32तले सगळे विद्यार्थी अंदू वर्सा उत्तीर्ण जाल्यात. हाचे श्रेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांक आणि पालकांक वता. मुक्तदीर मुइनुद्दीन हो विद्यार्थी जाल्यार 86% गुण घेवन संजय स्कुलांत पयलो आयला. असो दर वर्सा संजय स्कुलाचो निकाल 100%च लागतलो अशें संजय स्कुलाचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कोळकारान सांगलें. सर आयज संजय स्कुलाचो 100% रिजल्ट लागला. कितें सांगतले, कितली स्टुडंट आशिल्ली? आमचे दर वर्सा आमचे हायर सेकंडरीचे भुरगे 12वेची परीक्षा दिता. ह्याही वर्सा आमचे 32 भुरगे तिनूय सेंटरांनी मेळून आमचे आन्सर करताले. आनी स्टाफाचे अथक परिश्रम, सगळे टिचरांनी घेतिल्ले एफर्ट्स म्हाका दिसता, आनी स्टुडंटाचे हार्ड वर्क, पेरंट्साचो तांकां सपोर्ट, म्हाका दिसता हे सगळे जे इकोसिस्टम ह्या एक दैवी कामा खातीर काम करता आमच्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर. तांणी एक तांकां दाखोवन दिलें की 32च्या 32 भुरगे 100% पास जाले. आनी तातूंत आमचे हायेस्ट जो स्कोर जाला तो मुक्तबीर शेख म्हणटा ताणें 86% मार्क घेतल्या. आनी म्हाका दिसता एक आमच्या मुखार एक पायंडो दवरला, एक आदर्श दवरला की खंय तरी साध्य करपाचें जर मनाक आसत जाल्यार आमी कितेंय करपाक शकता. एक बरो पायंडो ताणें घालून दिला, संपूर्ण आमच्या बॅचान बरो पायंडो घालून दिला. आनी हांव सगळे टिचर्स, आमचे सगळे स्टाफाचे, तशेंच पेरंट्स आनी हे आमच्या भुरग्याचें हांव कौतुक करता, हांव अभिनंदन करता. आनी सगळ्यांक मागता की आमी फुडें वतना ह्याच वाटचालीर आमकां आमच्या भुरग्यांक व्हरया. सर वर्सान वर्स असो 100% रिजल्ट येतालो काय ह्याच वर्सा आहे? वर्सान वर्स आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या वर्सा आमकां 100% रिजल्ट लागला. सो डेफिनेटली हातून एक कौतुकास्पद गोष्टी आसा. आनी ह्या वर्स आमी हाज्या फुडें आमची मोख आसतली की हो रिजल्ट असोच कायम उरचो. आमचो प्रत्येक भुरगो बऱ्या मार्कान पास जावचो. आमचो प्रत्येक दिव्यांग भुरगो हो एक आमच्या समाजा खातीर कितें तरी एक एसेट जावचो, हो एक आमचो प्रयत्न आसा. कितें सर हांकां स्ट्रीम बीन आसता ह्या भुरग्यांक काय? तांकां वोकेशनल आसता स्ट्रीम आसता, स्पेशल स्ट्रीम आसता तांकां. आनी तांकां आमी लायफ स्किल्स, बाकीच्या वेव्हाराच्यो स्किल्स ह्यो तातूंत आमकां आमी दिता. आनी तांकां एक प्रकारच्या समाजा खातीर एक आमी तयार करतात. वाळपय नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतींची लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय. इमारतीत वेगवेगळी कार्यालयां आनी दुकानां आशिल्ल्यान कितल्याशाच ज्येष्ठ नागरिकांक सपना चडून येवचें पडटा. देखून पालिकेन बेगोबेग लिफ्ट दुरुस्त करची अशी थळाव्यांची मागणी. वाळपय नगरपालिकेची ही प्रशासकीय इमारत. भायल्यान बेस बरी दिसपी ह्या इमारतीची लिफ्ट फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन बंद पडल्या. ह्या इमारतीत वेगवेगळी कार्यालयां आशिल्ल्यान दर दिसा कितल्याशाच नागरिकांचे इमारतीत यो वच करप चालू आसता. लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान ज्येष्ठ नागरिकांक सपना चढून वयर वचचें पडटा. ताका लागून तांची सध्या गैरसोय जाल्या. पालिकेन लिफ्ट बेगोबेग दुरुस्त करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंगान ऑफिस आसा फर्स्ट फ्लोरार, शॉप नंबर 16. आमी ऑफिस स्टार्ट केल्ली 2017च्यान हांगा. तेन्नाच्यान म्हाका दिसता एकूच फावट ही लिफ्ट ओपन जाला आनी तेय कंप्लेंट्स करून जाला. तर डिफिकल्टी आमकां फेस जाता केन्ना सिनियर सिटीजन नाजाल्यार कोणाचे पेरंट्स घर बांदपाक म्हाजे कडेन येता तेन्ना तांकां चलपाक जायना. बिकॉज देर इज नो अदर मोड ऑफ रॅम्प्स आनी लिफ्टसाची कांयच सुविधा ना. आनी खूब दीस जाले आमी सांगता की लिफ्ट सारकी करा म्हणून. पूण एप्लिकेशनूय दिल्लें आसा. हांव मागता वाळपय म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन की प्लीज ही आनी हे फ्लोरार न्हू आनी वयले फ्लोरारूय ऑफिसीस ओपन आसा. आतां रिसंटली ऑफिस ऑफ सिवील सप्लायजूय ओपन जाला. ताका लागून खुबशीं सिनियर सिटीजन्स आनी खुबशीं बायलां, प्रेग्नंट वुमन्स वयर सरता. तर तांकां they are facing a lot of difficulties in climbing up and getting down. ताका लागून रिक्वेस्ट करता की तुमी मातशी हे लिफ्टाचे ध्यान दिवन सारकी करून आमकां दिवप. थँक्यू. हांव सद्या वाळपय म्युनिसिपालिटीचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग हा थंय आसा आनी आमकां फाटल्यान दिसता ती लिफ्ट हांगासर ही बिल्डींग बांदून एकूण 7-8 वर्सां जालेली आसा. म्हणून हांगासर जी लिफ्ट आसा ती कांय दीस जाले बंदूच आसा. लोकांचें हांगासर म्हणणें आसा की ती लिफ्ट आहा ती एकदां सुरू आसलेली आनी तेजे मागीर हांगासर येयल्या दिसा ती बंदूच आसता.
खुबशे फावटी जे हांगासले थळावे दुकानदार आसा तेंच्यांनी हांगासर कंप्लेन दिली की ही जी लिफ्ट आसा ती सारकी करपाची, पूण एकदां कंप्लेन दिल्यान सारकी केली पूण कांय दिसांनी ती परत मोडलेली दिता। ताका लागून जे हांगासर थळावे दुकानदार आसा तेंची मागणी आहा की आमची भितर बेगीन लिफ्ट आहा ती सारकी करपाची, कित्याक म्हणटा तर हांगासर खुबशे कार्यालय आसा, तशेंच हांगासर कांय दिसा पयलींच हांगासर नागरीक पुरवठा खात्याचे कार्यालय सुरू जालां आनी ताका लागून जायशे लोक जे रेशन कार्डा खातीर हांगासर येता तितून ज्येश्ठ महिला येता, ज्येश्ठ लोक येता, तशेंच महिला वर्ग येता, कांय जाण ते प्रेग्नेंट वुमन सुद्दां हांगासर येता, ताका लागून वयर चडोन वचपा खातीर तांकां खूब त्रास जाता आनी कार्यालय काम म्हणटकूच कितलेशेच लोक येता आनी दनपारच्यो यो आनी कितें यो तांकां वयर 2 मजल्यार वचपा खातीर तांकां त्रास जाता। ताका लागून हांगासले दुकानदार बी म्हणटा की हेजे खातीर आमचे जे धंदो आसा तेजे परिणाम जाता, ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ही नगरपालिकान बिल्डिंगेची ती लिफ्ट आहा ती सारकी करपाची अशी मागणी केलेली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। पापा, पक्की नौकरी। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे